करता वो SBI बँकेन एक सिक्युरिटीचें काम करता तो ड्युटी वयल्यान कितें काय जेवपाक कितें तरी घरा वयतालो ह्या रोडा सायडीसून चलत ना कामाक वयतालो तो कामाक वयतालो आसता कितें ड्युटीक जॉयन जावपाक अकस्मात ही कदंबा इतली स्पिडीन आयली ऑलरेडी रोडूय हांगा नॅरो आसल्या कारणान बसीन तरी ड्रायव्हरान चिंतूंक आसलें कितें जातालें स्लो वचपाचें ड्रायव्हर हांगा स्लो वचना डायरेक्ट हाडलो तो रस्त्या सायडीसून चलोवन वयताले कदंबान तेजेर डायरेक्ट धपको दिलो आनी उसळून बरो एक फुडें पडलो तो पडलो आनी तो फाटल्या टायरा बांदान पळय ते फाटल्यान टायरा बांदा पडलो टायरा बांदा तेजे दोन सारको इंजर्ड जाला तो अनकॉन्शियसन आसलो कितें आनी कदंबा जो ड्रायव्हर आहा तो फुल्ली ड्रंकेड आसलो कितें आनी सोरो बी आसलो आनी कितें गाडयेन ते सोरो मेवळा आनी तो जेन्ना सकयल देंवलो पळय तेन्ना ताका उबो रावपाक ताकत नासली इतलो फायर आसलो कितें आनी हांव बी सकयल्यान आमी सकयल आसले तेन्ना आवाज आनी पयलो उसळून पडला तो तेन्ना धांवन आयले आमी 4-5 जाण सकयल आयले ताका मागीर पे करून गाडी घाली मागीर 108 हाडले ताका आनी हॉस्पिटलान शिफ्ट केला ताका नाव निलेश चोडणकर नांव तेजे भुरग्याचें आनी ती रावपी शिरसय आनी दुसरें कितें घरान सारकी फॅमिली पुवर सारकी गरिबीची परिस्थिती काय ना आनी हेजोच ताका आदार आसलो हे सगळ्यो आनी आवय सारकी म्हातारी आसल्या कारणान कांय घेना आतां ती कळ्या बरोबर अनकॉन्शियस ती घरान पडलेली आहा कितें म्हणून फॅमिली वाटून बॅकग्रावंड तेजें सारकें पुवर आहा कितें म्हणून आमी हांव सरकारा कडेन मागता कितें तें पुलिशेन सुद्दां आमकां फेवर करपाचो ताका ही कोर्टाक केस वयच्या पयलीं थंय जर कदंबाचेर ऑर्गनायझेशन येवन तेंच्यांनी जर भायल्या भर तेजेर मेडिकल खर्च दिवन आनी तेजे फॅमिलीचे कितें दर पळयता जाल्यार वेल एंड गूड